साखळे सावन वाळपय वचपी बसीक सकाळी वाळपय एक्सिडेंट जालो। स्कुलाची भुरगीं, शिक्षक आणि बाकीचे पॅसेंजर मेळून 30 जाणांक मार लागला। जखमी जाल्ल्या पॅसेंजराक वाळपय हेल्थ सेंटरात घाले। कोणाकच तसो चड मार लागिल्लो ना। जखमी जाल्यात तातूंत स्कुलाची 15 भुरगीं आशिल्लीं। वाळपय हातीकडे पेट्रोल पंपा लागसार एक्सिडेंट जालो। ड्रायव्हराचो बसीवेलो ताबो गेल्ल्यान बस झाडाक आपटली। हेल्थ सेंटरांतल्यान पॅसेंजरांक रोखडोच डिस्चार्ज दिलो। प्रवाशांक घेवन साखळेसावन वाळपय वचपी पॅसेंजर बस झाडाक आदळिल्ल्यान 30 प्रवासी जखमी जाले। ही घडणूक शुक्रारा सकाळी सुमार 7 वरांचेर हातीकडे वाळपयच्या हिराप पेट्रोल पंपा लागसार घडली। एक्सिडेंटात 15 भुरग्यां सयत शिक्षक आणि हेर पॅसेंजरय जखमी जाले। We were about to reach the school. I just saw the bus moving and a crash. And in that I was on the floor. Students were standing. कितले स्टुडंट्स आसा कितले? Maybe around 15 or something. Mostly आमचे already फ्लोट्साचे आसले। तेन्ना नोवा पेट्रोल पंप पावले तेन्ना फास्ट आसल्या कारणान ते डायरेक्ट बस झाडाचेर डॅश मारले आनी भितर आसले अबाउट 29 पॅसेंजर तांकां इंजरीज जाला। ताका वाळपय CHC ट्रिटमेंट केल्या आनी सगळे डिस्चार्ज केल्या। इंजर्डाक भितरले 29तले 15 जाण भुरगीं आसली। सिरियस कोण ना। आमी त्या बसीचेर केस रजिस्टर केला आनी ड्रायव्हर अरेस्ट। जखमीचेर वाळपय हेल्थ सेंटरांत उपचार करून घरा धाडले। प्रुडंटा खातीर उदय परब। विर्नोडा वाठारांत गायची पाडकां आनी सुण्याक मारपी बिबट्याचो रानाखात्यान बेगोबेग बंदोबस्त करचो म्हण तुये विर्नोडा वाठारांतले लोक मागतात। फाटल्या कांय दिसांनी बिबट्यान 3 पाडकां आनी 25 सुणी मारल्यात। बिबट्याक धरपाक म्हण रानाखात्यान पांदरो लायला, मात बिबटो पांदरो आनी रानाखात्यांक चुकयत आसा। विर्नोडा वाठारांत रावपी जयश्री जाधवाच्या गायच्या पाडकाक बिबट्यान बिरेस्तारा राती मारले। गोठ्यांत येवन पाडकाक मारिल्ल्यान लोकां मदीं भिरांत पातळ्ळ्या। आमचो सर हे धंदो आमचो पोट भरचो दुधाचो आनी आमकां कांय केलं ना। अशें जर आमच्या गोरवां वासरांक वाघांनी सोंपयली जाल्यार जनावरांनी खाली जाल्यार आमी फुडें काय करपाचें? आमचे कडेन चलन कसला ना। आमचो हेचेरच चलन आमचो चलता। गोरवाच्या जिवार आमी आमचो जीव जगयतो आनी आमचे कडेन धंदो काय ना सर। आमकां आतां काजीन वचां आतां आनी काजी बेंतो आमी आतां चालू आहा आतां काजी आनी आतां डेली थंय वयतलोच आमी काजीनी। हेंची गोरवांय ते सायडीर लोकय आसतले चालू। आतां हेचे फुडें काय तुमी बघा। लोकांची पाडकां आनी कुत्र्यांक मारपी बिबट्याचो राना खात्यान बेगोबेग बंदोबस्त करचो अशी मागणी सरपंच सीताराम परबान केल्या। फाल्यां जर कोणी काजीनी गेलो आनी कितें जालें म्हणजे वयतले लोक आमचे लक्ष काजीनी डिपेंड आहा न्हू। ताका लागून कितें ते तोडगो काडूंक जावो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटली गांव जंगल व्हडलें ना आमच्या हांगच्यान तुवें ते रगड रस्तो आहा। फक्त भोंवन तो वाघ मेळटा जाल्यार पळोवपाचो आनी कितें करपाचें ताका न्हू। फाल्यां जर कोणें कितें मारलो आनी कितें शॉक बीन आयलो लोक मागीर कितें करून काय कळना न्हू कितें करूंक शकता ते। मागीर गव्हर्मेंट लोकांक बेश्ट मागीर गळ्याक लायता। वाघाक धरपाक पांजरे लायलां मात अजून मेरेन वाघ मेळना अशें राना खात्याचो गार्ड शैलेश गवंडीन सांगले। फाल्यां सकयल घातला 3 दीस जाले शिफ्ट पार्श्यां जालो इन्सिडेंट न्ही 3 गाय केज आमी आतां कशी 8 दिसान शिफ्ट करता। ह्या सायडीनूच तो वाघ कितें तो भोंवता। आमी आमच्या हेणी आमी फूल ट्राय करता। कितके आहा केजी कितके आहा तुमचे कडेन? केज आमची सुनी एकूच आहा। प्रुडंटा खातीर विनोद मेथर। घेवया एक विराम।